आज आमी दोन नवी अक्षरां शिकुया। पयलें अक्षर जावन आसा ह, हरणाचो ह। ह बरयतना पयलीं देठ काडचो, मागीर अर्द वाटोळें, परतून अर्द वाटोळें आनी हात उखलचो। मागीर हांगासर हात दवरून हांगासल्यान परत अर्दे वाटोळे काडचे आनी निमाणे कडेन शिरोरेश दिवची। ह, हरण। हाजे मुखावेलें अक्षर आसा अम। अम बरयतना आमकां अ बरोवपाक कळटा। तो आख्खो अ बरोवन जातकच उबे वळीचेर, अचे उबे वळीचेर हांगासर अनुस्वार दिवचो, बरोबर ताचे वयर अनुस्वार दिवचो, पळयात। आनी मागीर शिरोरेश मारची। हो जालो अम। जशें अम पासून अंगण, अंबर। आतां आमी पाठ वाचूया। पाठ 12 हरण। पळय पळय, हरण पळय। अंजन हरण पळय, हसन हरण पळय। अंजन, हरण, हसन। नवी अक्षरां ह, अम। परतून एकदा पाठ वाचूया। पाठ 12 हरण। पळय पळय, हरण पळय। अंजन हरण पळय, हसन हरण पळय। हरण, अंजन, हसन आनी नवी अक्षरां ह, अम। पाठांत आयिल्लीं नवीं उतरां हरण, अंजन, हसन। पाठांत आयिल्लीं नवीं अक्षरां ह आनी अम। ह्या पाठांत भुरग्यांक बाई हरण दाखोवपाक व्हरता। ही पळयात हरणां। ती म्हणटा हसन हरण पळय। म्हळ्यार हसन हें भुरग्याचें नांव, ती हसनाक हरण दाखयता। हें पळयात हरण। अंजन हरण पळय, म्हळ्यार ती अंजनाक हरण दाखयता। हें पळयात हरण। पळयलें तुमी?